काल थ्रू योर ट्रांसमिशन म्हणटाचे सगळे गोंयकारांनी काल पावर डिबेट पळयली. जी डिबेट एक गव्हर्नन्सचेर आसा, जी डिबेट, जी चर्चा जो सरकार टॅक्स गोळा करता तो कसो मोडचो, लोकांच्या बऱ्या खातीर काय खरेदी विक्री करपाक घेवपाची तो टॅक्स मोडपाचो हाजेर ही चर्चा जाली, भासाभास जाली. बजट कालचे पावर डिबेट सोंपतकच एकूच सगळ्यांच्या लक्षात आयलें की आम आदमी पार्टी फक्त एकूच पार्टी आसा ती गोंयकाराक 300 युनिट वीज फुकट दितली, अनइंटरप्टेड पावर दितली, 24 वरां पावर दितली, शेतकारां खातीर पावर फ्री दितले. चवथें म्हणल्यार जे भरमसाट बिलां लोकांक येता, चुकीची बिलां येता ती सगळी माफ केली जातली आनी 300 युनिट वर जो रेट आसा तो सेम उरतलो. हे आम आदमी पार्टी आनी दिल्लीचे पावर मिनिस्टरान ठामपणे मांडले थंय. त्याच प्रमाणे ह्या सरकार भाजप सरकाराचो मंत्री बाब निलेश काब्राल हांणी सांगलें की गोंयच्या लोकांक आपूण 300 युनिट वीज फुकट दिवंक शकना. गोंयांक भरमसाटी बिलां भरचीच पडटली आनी चालूच उरतली. की जी डिबेट आसली ती आम आदमी पार्टीन मुद्दे मांडले. बाब निलेश काब्रालाक खंयचो एक मुद्दो हाताळपाक येवना, फक्त बजेट फिगर आनी ह्या कडेन त्या कडेन लोकांक घुसपोवपाचो प्रयत्न केलो. एक सादे प्रश्न ताका आशिल्लो, तूं गोंयच्या लोकांक वीज फुकट दिता, 24 वरां दिता काय ना तें, ताजेर सुद्दां ताका जाप दिवपाक घालिना. सांजे वेळा मुखेलमंत्रीक खंय तरी लागली डिबेट चल्ल्या ती. गोंयच्या लोकांक आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा गेली इतलेक वर्सां गोंय इतलें सुंदर राज्य आसून, बरें रिसोर्स आसून, एकदम हाय कॅपिटल इन्कम म्हणटा तसो प्रत्येक गोंयकारांकडल्यान 1,40,000 रुपया सरकार घेता, पण दिता तो आमकां थर्ड क्लास गव्हर्नन्स, थर्ड ग्रेड गव्हर्नन्स दिता. तेन्ना मुखेलमंत्री जी पावर डिबेट जाली ताजेर चर्चा सोडून खंयचे थर्ड क्लास पॉलिटिशियन म्हणिल्ले ताजेर वयर काडले मुद्दे की आम आदमी पक्षान गोंयचे जे श्रेष्ठ नेते आसा, जावं ते भाऊसाहेब बांदोडकर, जावं ते जॅक सिक्वेरा किंवा मनोहर भाई हांचो उल्लेख केलो. हांव मुद्दामून मुखेलमंत्रीक सांगूंक सोदतां, पयलीं म्हणल्यार आपली तुलना हे श्रेष्ठ नेते गोंयचे आशिल्ले तांचे कडेन करचे न्ही. सोबना तुका. सादें उदाहरण म्हणल्यार हे जे नेते आसले, जावं ते भाऊसाहेब बांदोडकर, जॅक सिकेर, हे गोंयचो आधारस्तंभ ताणें तयार केलो, गोंयचें फावंडेशन तयार केलो. बाब मनोहर भाई खातीर जे विजन घेवन गोंया फुडें सरिल्ले, तो विजन त्या खातीर आमकां बरे बरे पूल मेळ्ळे, गोंयांत लाडली लक्ष्मी किंवा गृहादार स्कीम मेळ्ळ्यो, आनी हांगा प्रमोद सावंताक ह्यो स्कीम राबोवपाक कळना. ताणें ते स्कीम दिल्यो गोंयच्या गोंयकारां खातीर, आनी प्रमोद सावंत ते स्किमीचे अजुनूय ड्यूज बाकी आसा ते ताका चलोवपाक येना. तेन्ना पयलीं म्हणल्यार प्रमोद सावंतान आनी ताच्या वांगड्यांनी आपली तुलना श्रेष्ठ आपले जे नेते आशिल्ले किंवा भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे कडेन तुलना करची न्ही. भाऊसाहेब बांदोडकर हे आमच्या गोंयचे भाग जाता. ज्या रानाक तळा गांव म्हणटात तेणे, ग्रामीण भागाक शाळा, हायस्कूल्स जावं हॉस्पिटल्स ताणें बांदली, आनी ताका लागून हे आज जे आपण फुडारी म्हणटात ते आज शिकपा पावले. भाऊसाहेब बांदोडकराची तुलना ह्या नेत्यांशी करप हे म्हणल्यार तेंची एक संतापजनक गोश्ट आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरान जे गांवांनी जे ग्रामीण शेतकरी आसले तांकां शेत रोवपाक, तांकां जी मिरची लागवड करपाक तांकां जमनी दान केल्यो, दिल्यो जमनी, पूण हीच शेतां आज हो सरकार पुरवपाक लागला आनी ह्या सरकाराक लागून ही सगळी जमनी आज उदका खालाक वचपाक लागल्यात. आमचो जॅक सिकेराचेर डॉक्टर जॅक सिकेराक हो एक व्हडलो फुडारी, तेजी ते तुलना आपल्याशी करतात, पूण ह्या जॅक सिकेराचो एक स्टॅच्यू विधानसभा संकुला बांदपाक आमी खूब राजकारण केलां. तेन्ना ह्या सरकारान ह्या आयचे पॉलिटिशियन तांची तरी तुलना आपल्याशी करप न्हू, ही एक संतापजनक गोश्ट आसा. प्रत्येक गांवांत वाठारांत शाळा तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. ती ताणें त्या वेळार शाळा बांदली 1960-70 म्हणून आमी खुबशे गोंयकार शिकूंक पावले, आनी आज तो मुखेलमंत्री शाळा सगळ्यो बंद करता. तेन्ना कृपा करून तांचो अपमान मुखेलमंत्रीन करचो न्हय. तांचो जो दर्जो आसा, तांची श्रेश्ठता आसा, तांची तुलनाच ना हे थर्ड क्लास पॉलिटिशियना कडेन. म्हाका मुद्दमून उल्लेख करपा जाय,
काल कौतुक करपा जाय गोंयच्या पोलिसांचे खूब प्रयत्न जाल्लो ही डिबेट घडची न्हय म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठ नेत्यांक ही डिबेट नाका आशिल्ली डिबेट ताणेंच सांगिल्ली आमकां करा म्हणून आमी स्विकारली तेन्ना काल अशें करून आयलें अशें दिसतालें बी खूब प्रयत्न जाताले ही डिबेट ना जावपाक खुबशे कितें म्हणटा ते हांवें एंटी खुबशे गर्दी केल्ली लोकांनी बी पण हांव ती डिबेट घडून हाडली गोंयकारां खातीर कळपाक जायना गोंयकारां खातीर कळपाक जायना बाबा कशें इलेक्शन मॉडल गोंयचें आनी दिल्लीचें दिल्ली कित्याक दिवंक शकता 24 वरां 300 मिनीट फुकट आनी गोंया कित्याक मेळना खंय वताय गोंयकारांचे पयशे हे गोंयकारांक कळपाक जाय म्हणून खूब प्रयत्न जाल्लो ही डिबेट ना घडोवपाक तेन्ना परत एकदां गोंयच्या पुलिसाचें देव बरें करूं म्हणटा की ताणें लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन ते दवरलें आनी डिबेट घडोवन हाडली हांव निलेश काब्रालचे देव बरें करूं म्हणटा मुद्दम ताणें हे डिबेटची चॅलेंज दिली अशें ताच्या वांगडी जे मंत्री आसा तांचे कडेन मागतात ताणें अशी चॅलेंज दिवची आमकां दिवची आम आदमी पार्टीक किंवा आम आदमी पार्टीच्या सरकारान जे मिनिस्टर आसा तांकां चॅलेंज दिवची चर्चा करुया लोकां कडेन संवाद करुया लोकांक कळुनी हे आम आदमी पार्टी ऑफ मॉडल गव्हर्नन्स कितें तो आनी BJP मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स कितें तो